तिथं दोरला आता मग मेळा ना काय दिसना सुवी मग काय शिवून कसले पण तो दिसोंगी दिसाना माई शिवून असते काय माईन काढल्या जाऊन शे आता मी अडणे उपकार नानी आता मग शिवून कसले निगे सांगल्या बरी माई काल काही गेली तू काल दिसनातली काल आस्पत्रे गेल्ली काय झालं तुका म्हाका काय जाऊनातले पूण थंय 500 रुपये मेळटात देखून हांव गेल्ली 500 रुपये गे हा 500 रुपये कित्याक मेळटात आस्पत्रेक गेल्यार आस्पत्रेन थंय पेशंट पळयल्यार बरो पयशे दितात न्ही तू पेशंट पळोवंक गेल्ली वय तुका कोणे पेशंट पळोवंक वचोंक सांगले अळे आता पायाची भलायकी बरी असताना नांगे की तें काम करून कवी येता तांतून बरा लज करूंक ना लज करताची नाही तू थंय गेली मागीर आमी न्ही ऐकाचे काल ऐकूचे तुका सांगल्या बरी थंय काम आसा म्हूण कोणे सांगले म्हाका ती पुन्हा येतात न्ही कोणाची फोन थंय तावन हॉस्पिटलांत अळे अनेक पटी तशें प्रवेताना आमच्या लागीं सांगून वचतो तशें पुरा सांगून गेल्यार जायना म्हाका कोण आपयता थंय वेचे हांवें 500 रुपये पेशंट पळोवंक गेले आगी वय कितें जालें तूं पेशंट दिसाक 1000 दितात तूं पेशंट आयसीयूंत आसा तो आयसीयूंत असल्यार तुवें वचून काले करचे ते आयसीयूंतून केदाळा भायर हाडटात गी म्हण राखाचे न्ही कित्याक तांच्या घरचे नांत गी ते घरची कोण येतात घरच्यान येवचे केदाळा तिची आस्त बोदीक पुरा आनी ती मेल्या उपरांत येवचे घरच्यांनी तो बडबऱ्यांत आनी जण करतात जण करचो हा म्हळ्यार तांकां जण तूं तांकां जण म्हाका तांणी 500 रुपये दितात न्ही तुका लज दिसना 500 रुपयाच्या आशेक तांच्या मनशांक पळोवंक येता कितें जालें आता तिका आयसीयूंतून भायर हाडूंक जाय तिच्या पुतान म्हळें म्हज्या कडेन पूत काजारी गे पूत खासाली म्हूण दिसता कित्याक ताका बायल नांगी ताच्या बायलेक वचून रावोंक जायना गे तांची बायलो कित्याक रावतात ती कित्याक तुका आसतना हांव ना तर आशा येनात गे सक्कळी येतात तांच्या कडेन असल्यार मात्र तुझ्या लागीं काले आसा ना तरी आमी येनात गे म्हजे लागीं काले आसा म्हूण तूं सवाल करिनाका तुका गोत्त आसा गी म्हजे कडेन कितें आसा म्हूण पुरो 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 तांकांय सांगनाका आमी पयलें आज काल चोरी जावचे चड आसा तुजे आनी इल्लेशे दाखयल्यार आसा म्हणून तेय व्हरूंक वेतीत आमकां मोग आसा गे आमी खंयी वचेत खंयी वचून काम करियेत वय काम करियेत तुवें कालच्या दिसा काले केले हांव जड नासतना जबरदस्ती ओढण ती सारोन खान गेली हांव तुका आयकोन सासली आनी एका रुमांत रावन कितें जालें 1000 जणांक कॉल करताय आनी सांगताय मुझे सुन कांय काम करना मुझे सुन कांय काम करना हांवेंच करीचे हांवें तुका सांगलां हे जडूंक अळे तूं काम करताय मुकलो कोयर मात्र करताय वॉट एवर करता न्ही गे काले करताय तुवें केल्लें पळयल्यार ना गे काम म्हाका तांकां ना तर जाल्यार इवडना हांव कितलें बागोवन जडता वता गे अशें करना तुज्या बरी उबें रावन अशें अशें करिना दिसत्याक दोय गेलना साडल्या बरी ते डेली आसा पळय आमच्या तितलें काम करना जाल्यार ताची सासू माय ताका कितलें बरें करून पळयता सासू माय पळयतात केदाळा सुनय तशेंच असल्यार मात्र ना तर सासू मायकी राग येता आमी कशें आसात तुम्ही आसा तुम्ही काले करतात तुमकां मेकअप शिवाय दुसरें कांय गोत्त ना ये आका मेकअप सांगनात आमी ट्रिमिंग करना आसा तुमचे पुरा गेमिंग सिमिंग ट्रिमिंग सांगून पुरा सांगल्या बरी माई
भुरग्याक काले नाव दवरूंक चिंतला भुरग्याक काले दवरचें गो आतां सुदेजे भुरग्याक वय वय एक वांजेलांतल्यान नांव काडीजे गो काले माय तू ओल्ड फॅशनर आसाय आतांची मॉडर्न नावां सोदीचे माय गुगलांत सर्च केल्यार कितली बरी नावां मेळटात काल गो तुमचे गुगल ते फरे नाका बरें वांजेलांतले एक नांव काडया कितली नांवां आसात चेडवां भुरग्यांक म्हाका एक आसा ऍशेल दवरल्यार ऍशेल वय आशा ऍशेल तशें बरें नाका गो ते म्हाका आपोवंक समा जायना तुमी काले आपोवचे माय हांवें सारा म्हूण आपोवचें जायना गे सारा हां ते तांकांय आसता माय सारा पुरा नाका मागीर काल गो नंतर आमी जुडल दवरया जुडल वय नाका पळया आतां इल्ले दीस आसात न्ही गे ना ना आशान सांगला नाव हांवें सिलेक्ट करीचे गे मॉडर्न असले नाव सिलेक्ट करूंक सांगला माय सिलेक्ट केल्यार ओ बिरायाच्या काळाची नावां दवरता म्हणून आशान सांगला बिरायाच्या काळाचे म्हूण न्हय आमी एक वांजेलांतले नांव काडून दवरता गे या आमच्या कॅथोलीक पंचांगान पळय आसता तांतले एक नांव काडून दवरता गे माय आमच्या घरा कॅथोलीक पंचांग खंय आसा तुमकां तशें म्हळ्यार काले म्हूण गोत्ता आसा गे गो आसों दी नांवांचे सोड भुरग्याक गिफ्ट दिवंक आसा काले दिवया म्हूण चिंतलाय भुरग्याक गिफ्ट बेसांव काले माय तुझे पहिले नात येवन आसा तू आनी बेसांव म्हणताय बेसांव जालो ओके गिफ्ट काले दिवचे गिफ्ट काले म्हणी दिवया गो तू काल्याक तितली व्हडली कंत करताय काले माय मस्त एक्साइटमेंट जाता तू पळय ताच्या भुरग्याक दिल्ल्या बरी फाल्यां म्हज्या भुरग्याक दिवंक आसा न्ही तुका इल्ले चिंत इल्ले मस्त इल्लेशे दिवचे बरी तुमकां बरो तेंच एकामेका दिवचे आनी उलोवचे दुसरी विशय ना तुमचे कडेन माय माय डेलियाच्या सासू माय न्हू डेलियाच्या भुरग्याक आसा पळय मोठेशे कांगान करून गेल्ले आं ते बरें तू पयलेंत सांगून दवर गो म्हाका तुका तेंतनी गे आसचे कांगाण आनी काले हें तें तेंत तुमकां दुसरें कांय ना देखून सांगचे कंजूस माय म्हणून तू दिना जाल्यार ओडना माय आसा न्ही माय लगी विचारता तें सक्कड आसो दी गो पयले म्हाका एक सुवी हाडून दी माय म्हाका सुवेप्र दिसना आज तू ते शिवय नाका या राती वेळार इल्लेशें म्हजे म्हणे टेलर मिशीन समा असले जाल्यार हांव तूं टेलर अंतून बसून शिवंती आली गो तुजी सुवेची म्हाका गरज नासली माय मागीर जायत गी गो ड्रेस तू असले पूर दान धर्म कर अळे गो दान धर्म करी जे ते तुमकां गुत्त ना तुमकां ते बरें शिकोवना तुमच्या आवय बापायन आमच्या आवय बापायन आमकां शिकयलां कितें आमी आसा आमच्या कडेन आसा ते तांटले नागे इल्लेशे फूल या फुलाची पाकळी ते तितले दिल्यार नागे हांगा तुजे फुलत फुलता गुत्ता गे तुका आनी एक गोत्त आसा गे माय असल्याक ओमतोन दिताले नातल्याकडचे काडन ते असले काडन वरताले म्हणून ते गुत्त नागे तुका देखून आमी कोणाय की दिना जर आस रास पुंजोवन दवरीचे म्हज्या कडेन तें बरें जावचें ना हांवें म्हज्या कडेन कितें आसा गे तें हांवें वांटून खावचें देखून आमी उद्धार जायना उद्धार काले जायना आनी काले जाय आमकां रायट म्हजें काम जालें तुजें काम कर न्ही ये कशेंय वचून आसाय न्ही गो येताना एक सुवी हाडणे म्हाका ना माय हांव न्हिदोंक वचोन आसा तूं येवन भितर येवन न्हिदे
एक काम जावचें ना. आज हे म्हाका शिवण जाल्ले शिवाय म्हाका न्हीद पडची ना.